रातचे कोण तरी पाकिस्तानी फ्लॅग लायले आणि पाकिस्तानाचा फ्लॅग लायलो तो छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मुखार लायलो. म्हणटकीर हाजे तात्काळ सभापतीन दखल घेवन स्वता सभापती पोलीस स्टेशनार येवन ताणें कंप्लेन केली की हे कोणी लायला हाजे सकयल चौकशी जावची. आनी फाटले 3 दीस जाले अजून कांय चौकशी जाली ना. म्हणटकीर आमी हांव आसात, प्रशांत सर आसात, जेना आसात, आमची सगळी टीम आमी मुद्दम विचारपाक म्हूण आयले की बाबा हाजेर कितें स्टेप घेतला म्हणून, स्टेटस कित्या. तातूंत तो कितें म्हणटा, चौकशी चालू आसा अजुनूय आनीक 14 दीस जाय म्हणटा चौकशी करपाक, इन्व्हेस्टिगेशन 11 दीस उरलात म्हणटा. बरें आसा. आनी तातूंत तो हेंय म्हणटा की इंटेन्शन वायट नासलें म्हणटा. आतां इंटेन्शन वायट नासलें म्हळ्यार 2 कारणां आसतात. सापडले उपरांत इंटेन्शन काय नासलें काय आतां तें इंटेन्शन कितें वायट आसूनच केल्लें. समज जर तो फ्लॅग लायलो आनी खंय तरी एक असो बोवाळ केलो की कोण तरी मुसलमानांनी लायला जाल्यार तांच्या दुकानांनी वचप, तांकां मारता आसले, तांच्या घरा कडेन वचून मारता आसले, किंबहुना तांच्या मशिदी कडेन वचून मारता. कारण ही दंगल गोंयांत पयलीं घडली आसा. कुडचड्यार असोच खंय तरी रुमर्स सुरवात जालो आनी कुडचड्यार एक मोठी दंगल जाली जी गोंया भितर पयली दंगल जाली आनी कितल्याशाच लोकांक नुकसाण जालें. हिंदू बरोबर मुसलमानांकय नुकसाण जालें, हिंदूकूय जालें. हें सगळें घडटना आमी आतांच एक भुरगो आयलो आनी तो म्हणपाक लागलो धनराज काय कितें तरी ना, तो म्हणटा कितें तुमी वाडयनाकात. आमी म्हणलें वाडयनाक म्हाका कोणी केला ना, आमचेच भुरगे. आमचे म्हणल्यार कोण, आमचेच म्हणटा तो. आनी सभापती म्हणटा तो केस फाटीं घेवपाची आसा. हांव सभापत्यान घेतली काय म्हणल्यार PSI जाल्यार PI जाल्यार PI म्हणटा केस घेतला, तो म्हणटा घेवपा आसा. तर हें कितें, हें इंटेन्शनली केलें काय कितें. हें काणकोणाक दंगल हाडपा खातीर हातूंत सहभागी आसा काय कितें सभापती. कारण तो सांगता केस फाटीं घेवपाची. कित्याक 2 कारणां आसपाक शकतात. एक तर तुमचें तें सारकें जालें ना म्हूण तुमी केस फाटीं घेतात, किंबहुना तुमकां आतां कळ्ळां की केस फाटीं घेतले शिवाय गत्यंतर ना. कारण आमचेच भुरगे येतले आनी खंयचे तरी एक दल जो काणकोणा वावरता, काणकोणा भितर दंगल करपाचो नाहक प्रयत्न करता, ते सापडले म्हूण तूं अशें उलयता काय कितें. म्हणटकीर आमची मागणी आसा लोकां कडेन. आमी लोकांकय सांगता की कशा पद्दतीचें हें सरकार ह्या भुरग्यां खातीर धरून कशा पद्दतीचे गोंया भितर जावं काणकोणा भितर खास करून रायट्स करपाक तयार करतात ते तुमी पळयात. हे इतलेंच हांव सांगपाक सोदतां. आज आमी काणकोण पोलीस स्टेशनार आज आमी आमचे काणकोणच्या वेगवेगळ्या भागांतले आमचे भाव, तातूंत आमचो प्रशांत सर, बाब विकास भगत, बाब जना भंडारी आणि बाकीचे आमचे सगळे काणकोणकार भाव. फाटल्या 3-4 दिसां पयलीं काणकोणाक एक इन्सिडेंट घडलो आनी तो इन्सिडेंट घडटा आसतना मनाक सर्र जालें की छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या चरणा मुखार पाकिस्तानाचो झेंडो कोणी तरी अननोन पर्सनांनी थंय त्या रस्त्यार तो रेखाटलो गेलो. हांव मुद्दम आमच्या काणकोणच्या भाव भयणांक एक उलो मारता की आमी काणकोणाक एकचारान एकवटान हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव सगळे आमी भाव जे आसा ते आमी एकवटान आज पर्यंत ह्या काणकोणाक आमी वावर करता. एकमेकाच्या सणाक एकमेकाच्या उत्सवाक आमी वांटेकार जाता. आनी अशे वेळार काणकोणाक असो इन्सिडेंट घडटा तेन्ना खरेंच ही गजाल आमच्या सगळ्या काणकोणकारां खातीर, गोंयच्या लोकां खातीर आनी सबंद देशा खातीर ही आमकां खरें म्हणटा जाल्यार आमकां लज दिसपाची गजाल. तुमकां खबर आसा आज आमी ह्या भारत देशाक आमी ह्या हिंदुस्थानाचे एक नागरीक म्हूण जगता आसतना आमच्या भारत देशाचो जो सैनीक जो आसा तो दोळ्यांत तेल घालून बॉर्डरीचें रक्षण करता. आणि जो पाकिस्तान देश अजून पर्यंत आमच्या भारत देशाचेर जो वाकडे नजरेन पळयता, व भारत देश आमच्या देशातल्या आमचे जे आमचे नागरीक जे आसा ह्या नागरिकांचेर ज्या तरेचो अत्याचार करता, आमच्या सैनिकांचेर जो ज्या तरेचो अत्याचार करता, त्या पाकिस्तानाचो आमी सदां निशेध करताच. पण आज काणकोणाक ज्या तरेन छत्रपती संभाजी महाराजाच्या चरणा कडेन ह्या पाकिस्तानाचो झेंडो ज्या लोकांनी रेखाटलो, म्हाका दिसता की जर पहलगाम अटॅकाचेर जर हो निशेध म्हणून जर केल्लो जाल्यार तो निशेध व्यक्त करपाचो तो जागो न्ही ज्या जाग्यार ह्या गोंयांत आनी ह्या सबंद महाराष्ट्राक आनी आख्ख्या देशाक जाका आमी आमचो हिंदू सम्राट, जाका आमच्या हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत म्हणून म्हणटा, त्या छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या चरणा कडेन जर हो पाकिस्तानाचो झेंडो जर रेखाटपाचें काम जर कोण करता जाल्यार ताजेर कडक एक्शन जावपाक जाय ही म्हाजी मागणी आसा. आणि अशा वेळार हांव परत एकदा काणकोणचे आमदार आणि सभापतीक हांव रिक्वेस्ट करता, तुम्ही स्वतः ह्या गोष्टीचेर इनिशिएटीव घेऊन तुम्ही जी काणकोण पोलीस स्टेशनार जी FIR रजिस्टर केल्ली, हांवें पळयली ती गजाल की तुम्ही ह्या सगळे जे आमचे सगळे काणकोणकार भाव आसा, तुम्ही सगळ्यांनी तुमकां जो जे सेंटिमेंट तुमचे जे हर्ट जाले ते हर्ट जाले म्हणून तुम्ही जी कंप्लेन PI कडेन रजिस्टर केल्ली, तुम्ही तितल्याच ताकदीन, तितल्याच नेटान, तितल्याच मोगान
तुम्ही हो विषय लावून धरचो आणि आम्ही तुम्ही खंयच्याय स्थळाचेर वचून ह्या प्रकरणाचो तुम्ही निकाल लावपा खातीर तुम्ही जे जे स्टँड घेतले त्या स्टँडार आमचो तुमकां सपोर्ट आसतलो. आणि परत एकदा हांव काणकोणच्या भावां कडेन मागता, आमी काणकोणाक कसल्याच तरेचो जाती दंगली जावं हार्मनी जावपा खातीर आमी कसल्याच गोष्टीक आमी प्रोत्साहन दिवचे ना. हे आमी सगळ्यांनी मेळून ठरवया आणि काणकोण आमी सगळ्या मुखार आमी एक आदर्श दवरया की काणकोणाक कसल्याच तरेचे जाती धर्माचे एकमेकाक कमी लेखपाचें एकमेकाक तुच्छ लेखपाचें अशे तरेचें घाणेरडें बुरशें राजकारण आमकां काणकोणाक नाका. आमी एकमेका कडेन भाईचारान वागया आणि ह्या प्रकरणाचो पूर्णपणे सोक्षमोक्ष लायले शिवाय आमी ह्या प्रकरणाक आमी हे प्रकरण सहजासहजी आमी बेश्टे सोडचे ना. म्हणून परत एकदा काणकोणकारांक हांव मागणी करता, आमी हो विशय लावून धरया कित्याक आमच्या आत्मसन्मान की एंटायरली प्री प्लॅन्ड. जसो एक 10-15 वर्सां पयलीं मडगांवां भितर बॉम्ब स्फोट जाल्ले नरकासुरा वेळाचेर टार्गेट आशिल्ले काय हिंदू भावूच मरचे म्हण तातूंत भितर आनी मागीर दंगल जावची म्हूण असो तरेचो हे कारस्थान आशिल्लें. पूण दुर्दैवान जे बॉम्ब घालपा आयिल्ले तेच त्या बॉम्बाच्या स्फोटां भितर मेले आनी मागीर कारस्थान उगडी जालें. हे कोणी केल्ली ते त्या वेळाचेर. तशी परिस्थिती आज आसा. आता तुका सीसीटीव्ही सगळे आसात. हे फ्लॅग कोणे पिताल्ले कोणे पेंट केले हे सगळ्या खबर आता सगळ्या काणकोणाक कळून चुकला. आणि अजून पर्यंत पुलिसांक कळना म्हणल्यार कितें आमी विदीन आता 7 दिसां भितर जर हाजो निर्णय जालो जर जायत जाल्यार नेक्स्ट ऑथॉरिटी आहा, एसपी आसा साऊथ, आयजीपी आहा गोंयचो, डायरेक्टर डीजीपी आहा, तांच्या म्हऱ्यान वचपाक आमच्यांनी. पूण हो कम्युनल हार्मनी बिगडपाचो एक मोठो प्रयत्न ह्या दळिद्र्यांक खबर ना की काणकोण म्हणटे टुरिझम तालुको. हांगा टुरिझमाचेर हजारांनी कुटुंबां आपलो चरितार्थ चलयतात आणि फाल्यां दंगलग्रस्त जर कितें वातावरण जालें जर जायत जाल्यार हो टोटल टुरिझम काबार जातलो. आनी टुरिझमा भितर कोण आसात? टुरिझमा भितर हांगचे हिंदू आनी क्रिस्तांव दोन्ही भाव आहात मोठ्या प्रमाणात. आणि जर दंगल जाली जर जायत जाल्यार अफेक्ट कोणा जातले? लास्टाक हिंदू लोकांक चड जातले कित्याक चड हिंदू लोक आहा हातूंत भितर टुरिझमा भितर. सो हे नाहक प्रयत्न करतात की हांगची शांतता इबाडपाची, काणकोणाक अशांत करपाचो हो प्रयत्न आसा. हांव सभापतीचें अभिनंदन करता. ताणे ह्या हाजी दखल घेवन इमिजिएट ताणे तक्रार दिली ती. पूण जे असेंब्ली भितर डिस्क्वॉलिफिकेशनाची जी पेटिशन आहा ती जशी लोळयता 8-8 महिने 10-10 महिने तशी ही केस लोळय नाका. हांगा फास्ट निकाल येवं दी. हांगा ताबडतोब कितें म्हणटे ताणे निर्णय दिवपा जाय. हे कारस्थान जाणी केला तांकां उगडे पाडपाकच जाय. कित्याक दिस इज नॉट टॉलरेबल इन काणकोण. यू कॅन डू इट समवेअर एल्स. पूण काणकोणा भितर काणकोण हो शांत प्रदेश. हांगा केन्नाच कसली दंगल जावं चिथावणीखोर कांयच जालें ना. आनी हो मुद्दम एक प्रयत्न करतात, कारस्थान करतात, पर्पजली हांगचे ही पिसफूल जी आहा शांतता जी आहा ती इबाडपाची, ती इबाडपाक आमी दिवपाची ना. हांव मागता पीआय कडेन, पीआय इज अ व्हेरी नायस पर्सन, बरे तरेन हँडल करता. हांव पीआय कडेन मागता की जे कोण हेतूंत भितर आसात तांकां ताबडतोब ताणें तांचेर कारवाय करची. देर आर सो मेनी सेक्शन्स अंडर वीच दीज पीपल कॅन बी ब्रॉट टू बुक. सो हे रिक्वेस्ट आसा. अदरवायज वील हॅव टू टेक दीस मॅटर एट हायर ऑथॉरिटीज. काणकोणकारान ह्या विशयाचेर सगळ्यांनी सजग आणि सादूर रावचे आणि ज्यो अश्यो कोण प्रवृत्ती आसात जे काणकोणातली शांतता भंग करपाक सोदतात तांच्या विरोधात एक निर्णायक भूमिका घेवपाची वेळ आयला असो हांव सगळ्या काणकोणकारांक उलो मारता. बराच दिसता 2-3 दिसां पयलीं कोण तरी हांगा रस्त्यार पाकिस्तानी फ्लॅग पेंटींग केल्लें. आमकां वायट दिसता. जो पाकिस्तानी देश आमच्या देशाच्या विरोधी तरेची कारवाई करता, वेगवेगळे आमकां त्रास करता, आमकां सपोवपाक पळयता. जो आमच्या मिलिटरीच्या जवानाचेर पुलवामा एटॅक करून क्रूर तरेन हत्या करता. तशेंच पयर पहलगाम तुमी पळयला. जे आमचे ट्युरिस्ट आमचे भाव हिंदू भाव भयणी जे भोंवपाक वयतात तांकां क्रूर तरेन हत्या करता. आमच्या देवळांचेर अटॅक करता, आमच्या बाकीच्या संस्थांचेर अटॅक करता. पार्लमेंटाचेर ह्या पाकिस्तानी देशाचो ध्वज तुमी हांगा पेंट करतात. कितलें वायट दिसता खबर आसा? ह्या कितें करपाचें? जो देश आमच्या विरोधात सदांच कार्य करतात तांची तुमी हांगा हें करतात, पेंट करतात. आनी ते पयलीं कडेन पळयल्यार आमकां दिसलां हांगा हेजे आज जे आसा ते घडलां तेणें सभापतीन हांगा कंप्लेन दिल्ली बाबा हें हांगा कृत्य जालें म्हण. हेजे नंतर आतां 4 दीस जाले अजून पर्यंत हेचो कंप्लेनीचें इन्व्हेस्टिगेशन जालें ना. ताका लागून आमी आज हांगा सगळी आमची टीम आसा ती हांगा जाप विचारपा आयले इन्व्हेस्टिगेशन स्टेटस कितें आसा काय. तरीक आसून आमकां तेणी अजून आमकां सविस्तर आमकां उत्तर दिलें ना. कोणी
आनी पोलीस स्टेशनार आमचे पळयात. आतां म्हाका आमकां कितें दिसता ते काणकोण एक कम्युनल हार्मोनी खातीर बरे पैकी पळयल्ली आसा पीस काणकोण म्हणून. अशें हांगा कसलेच केन्नाय डॅमेज जायना. तेन्ना आज ही कोण तरी एक तिसरी शक्ती हे असले नाका असले कृत्य करून जे देशविरोधी आनी एंटी इंडियन नॅशनल ते कृत्य करून आमचे भितर कितें एक कटकारस्थान करून एक वाद तयार करपाक पळयता, दंगल करपाक पळयता. ह्या शक्तीक ह्या स्टेशनार ह्या इन्चार्जान किंवा बाकीच्या टीव्हीन इन्व्हेस्टिगेशन हाडोवपाक जाय आसलें. अजून पर्यंत स्टेप्स अजून ताणें कांय घेतली ना. तेका आज आमी तांकां जाब विचारपाक आयलात. समज तो जो पर्यंत तांकां सविस्तर इन्व्हेस्टिगेट जायना तो पर्यंत तो कोण केलो तो कृत्य केलो सांगपाना तो पर्यंत आमी वगीर रावपाना. जे छत्रपती शिवाजी मुखार तेणी जो फ्लॅग पितारलेलो हो फ्लॅग जो पितारला तो एक खूब चुकीची गजाल. पाकिस्तानी फ्लॅग जो पितारला थिंगा तो एक खूब चुकीची गजाल. आनी भोव करून चड आमच्या काणकोणाक एक शांत स्वभावान आमी लोक एकामेकाची जात धर्म मानून एकामेकाक सांगाताक घेवन आमी फुडें वयता. जाल्यार हे आमचे काणकोणचे सारखे शांत जाग्यार अशें करून घुसपागोंदळ करची न्हू. आनी हे घुसपागोंदळ जे जावपाक जे कोणाचे तर इंटेन्शन आसलेले जाल्यार हे सारखें न्हू. काणकोण एक आमचे सोबोवतणी आसा आमचे बीचीस आनी ह्यो बिचीसांचेर भोंवपाक जाय ते ट्युरिस्ट येता. आमी हे ट्युरिस्टां पासून चिंतपाक जाय. जरी तर हे जातीवादी जावन फाल्यां जर तर एकमेकाचेर कितें जालें आनी झगडीं झुजां कॉमेस जाली दंगल जाले जाल्यार कोण सफर जातलो? आमी काणकोणकार पयलीं सफर जातले. जात धन आमी एकठांय घेवन आमी फुडें वचपी लोक आमी काणकोणचे. हे काणकोणाक जावपाक जायना. आनी हे ट्युरिजमाक जर तर इफेक्ट जाला आमकां एकूच शेवणें आसा आमचें जें ट्युरिजम काणकोणाक. आनी काणकोणाक जर ट्युरिजम डिस्ट्रॉय जालें जाल्यार दंगल जाले जाल्यार लोक किसकोन केश भाशेन कशें करून हिंगा काणकोणाक येतले ट्युरिस्ट म्हूण. जाल्यार हे आमी सांबाळपाक जाय. सो मागता आमचे पुलीस डिपार्टमेंटा लागीं हे बरे भाशेन फुडें व्हरूंक. आनी आमी चडांत चड एप्रिशिएट करता आमचो स्पीकर गोवा असेंब्ली स्पीकर आनी आमचो आमदार रमेश तवडकर. तेणें हो इंट्रस्ट घेवन ही केस फायल करून ह्या तेणें पुलीस स्टेशनार कंप्लेन फायल करूंक येवन तेणें एक बरें एक एप्रिशिएट करपाची वस्त आनी काणकोणचो तेका हुस्को आहा म्हूण तेणें दाखोवन फुडें येवन हें फावल केलें म्हूण चड बरें दिसलें.